नमस्कार. गोवा मिड्डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. 16 ऑक्टोबराक 3 ZP सिटां खातीर पोटवेंचणूक रेश मागूस, दवर्ले आनी कुट्टाळे जिल्हा पंचायत मतदारसंघात वेंचणूक जातली. पंचायत सचिवान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केली. कांय कडेन ZPन राजिनामो दिवन विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली जाल्यार कांय कडेन हेर कारणांक लागून ZPनी राजिनामो दिल्लो. ताका लागून ह्यो 3 ZP सुवाती रित्यो जाल्यो. खांडेपारा राती कंटेनराचो एक्सिडेंट. लोडेड कंटेनर उसगांव नेस्लेच्यान भायर सरिल्लो. तो वाटेर परतलो. ड्रायव्हर सांगता ते प्रमाण रस्त्यार गोरवां आयिल्लीं. तांकां साल्वार करूंक खंय ताणें कंटेनर सायडीक मारलो तो परतलो. ड्रायव्हर आनी क्लिनर बऱ्यान साल्वार. 11 kV लायटीचो खांबो वडयलो. खांडेपारा रस्तो अर्दवट सोडला. धड लायट ना, तातूंत रस्त्यार गोरवां. तुम्ही आयज पळयता आसतले जी एक कंटेनर जो राती हांगासर रस्त्या सायडीक पडला आनी हो रस्तो जो आसा खांडेपार ब्रिजा कडल्यान हो इनकम्प्लीट उरला. म्हणल्यार हेच्या मुखार जो आहा तुम्ही पळयता हांगासर फुडें हो कंप्लीट जावना अजून पर्यंत. आनी हो ट्रक जो आहा तो सर्वीस रोडांतल्यान वयतालो आनी आतां क्लिनर म्हणटा त्या प्रमाणे ते म्हणटा गोरवां आयली मदीं आनी गोरवांक कट मारपा लागून तो रस्त्याच्या सायडीक पडला. आनी सायडीक 11 kV लायटीचो खांबो आसा तोय तुटलेलो आसा. भायरी रस्त्यार पडलेले आसा आनी तशेंच ट्रक हो व्हडला लोडेड आहा. नेस्ले कंपनींतल्यान हो राती भायर सरला आनी जवळ जवळ आतां सकाळचे आतां पुलीस येवन सद्या पळयता पण 2 जाण ड्रायव्हर आनी क्लिनर आसलो म्हणटा पण अजून तांकां कोणाक मार लागूंक ना. खाना खा रहा था, वो चला रहा था, उधर से निकली गाय. जब गाय निकली तो उसने इधर काट दिया, ब्रेक में चल दिया. हाँ, ये आया अपना गाय को बचाने के लिए. गाय आया उधर उधर से आ रही थी वो गाय. और इधर लाइट था, ये हाईवे में लाइट था. मैंने ध्यान नहीं दिया था कि नहीं था. हाँ, लेकिन गाय को बचाने के लिए गाय को बचाने के चक्कर में अभी पूरा लोडेड है गाड़ी. हाँ लोडेड है. हाँ, नेस्ले का ये है चॉकलेट. हाँ, नेस्ले का चॉकलेट है 6 तारीख. अब जो भी हो नेस्ले का माल लगा था. ह्या पद्दतीन हो रस्तो खूब डेंजर जाल्लो आसा कारण हो जो पर्यंत कंप्लीट जायना आनी ह्या रस्त्याचेर रातच्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी आहात त्यो सदांच बंद आसता आनी गोरवां हांगा चड करून रस्त्यार बसलेले आसता. सो सरकारान कितें तरी हो एटलिस्ट हो रस्तो बेगीन कंप्लीट करूंक जाय आनी गोरवांक लागून कितें तरी एक उपाय योजना काडूंक जाय आनी करून एक्सिडेंट खूब कमी जातले. खांडेपारच्यान प्रोटेंडा खातीर विवेक प्रभू. आदलो नुवेचो आमदार मिकीन राष्ट्रवादी काँग्रेस परत सोडली. काँग्रेस आनी NCP गोंयांत फुडार ना. वेंचणुकेच्या तोंडार मिकी थोडे दीस काँग्रेसीत रावन राष्ट्रवादीत गेल्लो. ताचो खंय फुडें साश्टीत कंट्रोल आसतलो. मिकी मिशन साश्टीच्यो गजाली उलयता. आतां खंयच्या पक्षान चल्लो काय विचारल्यार फुडें खंय लोकांक जाय तशें. नाही मुगे पर्सनल रिजनाक काय दिला रिजन जालां कित्याक म्हाका दिसता NCP आनी काँग्रेस तेका आनी फ्युचर आहा म्हणून आमी सरकार विकी सरकार आसतले दुसरे पार्टी आमी सालसेत जो सालसेता बागा तो लोकांक आमी कितको कन्विन्स करपाक पडटले आनी आमी लोकां बोले वावर घेवन येतले. फ्युचर प्लॅन तुका ह्या विकाक तूं सांग क्लियर करता तुमकां कळटलें फ्युचर प्लॅन केलो. हांवें ऑलरेडी मुगे स्टार्ट केलो मुगे वावर लोकां बोले वावर कॉमेस केलो. आतां म्हाका ही 5 वर्सां लोकां बोले रावपा जाय म्हाका वावर कोण दिवपा जाय म्हाका लोकांक आनी लोकांक प्रूफ करपा जाय बाबा मिकी भितर आनी आतां प्रेजेंट आमदार आहाय तें भितर कितू अंतर आहा ते लोकांक कोण येयला. जॉयन जावपा जॉयन जावपा कांय आजून कांयच थारायलें ना. सी म्हाका मुगे लोकांक ह्या दोनी मतदारसंघाच्या लोकांक कितकोन लोक सॅटिस्फाय करपा मेळटा. लोकांगे कितें विजन आहा मुगे विजन न्हू लोकांगे कितें विजन आहा लोकांगे विजन कितें लोक बोले मांडटलो आनी ते विजन आहा मुकोडे फुलफील करपा जातले हे खंयच्या पक्षा बोले हांव तरी म्हाका मेळटा आनी मुगे लोक तो वोटर आहा तो म्हाका
तो सर्टिफाय जाता तर दॅट इज डेफिनेटली हांव कोणाक बरें वचपाचो वयतलो बाबा एका मालाक एका मालाक वता म्हणून आनी कांय ना. दक्षिण गोंयांत सरपंच उपसरपंच थारले चडशे सत्ताधारी आमदारांचे कॅम्पात. काणकोणा बीजेपीची क्लीन स्वीप. साश्टीत आमदार तुयेकाराचे एकूच पॅनल आयले. फोंड्या प्रियोळात मगो बीजेपीत शीतयुद्ध. मडकय सगळे सुदिनाचे. कुट्टाळे वेलसांव पंचायतीचे पॅनल गोंयच्या एकवटा कडेन. फोडाफोडी वेल्यान एकवटाचो ऑलेन्सियो आनी टीएमसीच्या मारियानोचे वाजले. पंचायत वेंचणूक उघड पक्षाच्या पावण्यार नासली तरी गोंयभर चडशा सरपंच उपसरपंचांक पार्टी वा आमदाराचे लेबल लागताच. कांय कडेन आमदारांनी पॅनला, कांय कडेन आयिल्ली पॅनला आमदारा कडेन. काणकोणा बीजेपीन 6 पंचायतींनी आपले सरपंच उपसरपंच जिखयले. पैंगीण सभापती आमदार तवडकराची घरकान सविता सरपंच. केप्याचे राजकारण इंटरेस्टिंग. पडेल आमदार बाबू कवळेकरान 7 4 जाल्यार आमदार एल्टना कडेन 3 पंचायती. आज भावान एक बरी दिसता पळोवपाक की आयज केप्याक लगभग खुबश्यो पंचायती आमच्यो ज्यो जाल्यो आसात त्यो बिनविरोध जाल्ल्यो आसात. म्हणजे इलेक्शनाक सुद्दां विरोधी पक्षा कडेन पक्षाचे जे उमेदवार आसले तेंचे कडेन फॉर्म भरपाक सुद्दां काही अपुरे उमेदवार असले कारणान खूब कडेन आमचे बिनविरोध सरपंच निवडून कित्याक येता आमी फाटल्यान रिपोर्ट येयत आहा की केपेंच्या मतदारसंघ कोण एक मनशा बराबर आसा म्हणून. हांव कोण पार्टी नांव घेयना बट इंडिविज्युअल हो जो मनीस सांगतालो आपणाक काल लेगीत म्हाका दिसता की सगल्यो पंचायत आपणाक आय आमी वाऱ्यार फार माने आमी कितें म्हणटा तें प्रॅक्टिकल दाखयलां. सावड्ड्या आमदार गणेश गांवकाराक सरपंचांचे वजन. सांग्यार सगळे सरपंच उपसरपंच आमदार सुभाषाचे. आम्ही 7 पंचायतीचेर विजय प्राप्त केल्लो आसा. हो सन्मान भारतीय जनता पार्टीचो आसा. हो सन्मान डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सुशासनाच्या पाठिंबो दर्शवणारो आसा. आणि येणाऱ्या काळान भितर ह्या सगळ्या पंच सदस्याच्या आधाराचेरच आयज सांगे मतदारसंघातलो सर्वांगीण विकास करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. आमदार काब्रालानूय असोल्डा आणि शेल्डे राखले. आख्खी पंचायत 7 मेंबराचे आमचे वांगडा बीजेपीचे वांगडा आसा. वांगडा रावन जे वाठाराचे डेव्हलपमेंट आणि बाकीचे गोष्टी करपाचे जो संधी आमी सगळे घेतली. साश्टीत बीजेपीचो नावेलीचो आमदार तुयेकाराचे फक्त एक पॅनल जिखले. चांदर आणि गिरदळी काँग्रेसीचो आमदार युरी कडेन. वेळी सान जुजेदी आर्यालाचे सरपंच उपसरपंच काँग्रेसीचे. मुरगांवां 7 पंचायती, तातूंत दाबोळेचे 2 पंचायती आमदार माविना बरोबर. For certain lapses on our own part last time, we lost South Goa seat by very small margin. I call it very small margin. If we will win with a thumping majority. See, basically, people also realize it is the track record. Kon kaam karta, who delivers, who gives scheme, who can provide you funds. It's only BJP. कुट्टाळे मतदारसंघात साकवाळ एक गिरीश पिल्ले कडेन, कासावली आणि वेळसाव अपक्ष पॅनलाची. जाल्यार कुट्टाळेचे सरपंच उपसरपंच आमदार एन्थनी वाजाच्या मर्जीतले. वेळसाव उपसरपंच सरपंच थारायतना टीएमसी आणि गोयच्या एकवटाचे पेटले. निमाणे गोयच्या एकवटान आपले पॅनल जिखयले. थोडेच पार्टीज जे इलेक्शना पयलीं म्हणटाले की वी आर एगेन्स्ट बीजेपी, वी आर एगेन्स्ट दीस, वी आर एगेन्स्ट दॅट. आयज टीएमसी आनी बीजेपी एजंट बराबर रावन आमचें हालोवपाक सोदताले. अरे कित्याक हालोवपाक सोदताले तुमी? उदरगत करपा जाल्यार आमचे बराबर यो, आमी ओपन आसा. पूण हे पॉलिटिक्स अशें गांवांत हे पॉलिटिक्स पळय धटी पॉलिटिक्स आहा ते आमचे वेलसांवकारांनी रिजेक्ट केलेलो आसा. हांव सोयता आमी एजंट न्हू टीएमसीचे. हांव पयलो बीजेपी एजंट कोण तो इंचारून सोयता, मागीर आपा एजंट कोण आहलो तो इंचारून सोयता, मागीर काँग्रेसी एजंट कोण आहलो तेको इंचारून सोयता. आनी त्या एजंटा कडेन जो हेरां एजंट म्हणटा तेको इंचारून सोयता तो लायफ म्हणजे एक कोण इलेक्शन जिखिता तेणें दाखोवचें. एक सादें पंचायत इलेक्शन तुका कापोसा जे आहा न्हू एक पंचायत इलेक्शन जिखून दाखयली. तूं लोकां एजंट म्हणचे न्हू पयलो तूं व्हडले एजंट मरे. अंत्रूज मालातले राजकारण सत्ताधारी आड सत्ताधारी. फोंड्या मगोचो फुडारी केतन भाटीकाराच्या रायझिंग फोंडान कुर्टी खांडेपारा आपले सरपंच उपसरपंच जिखयले. प्रियोळात 3 मगोच्या दीपकाचे जाल्यार 4 बीजेपीच्या गोविंदा बरोबर. मडकय फक्त सुदीन. शिरोड्या सगळे सरपंच उपसरपंच आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकाराचे. साश्टीतले चडशे सरपंच उपसरपंच आमदारा वांगडा वा मेरेर रावल्यात.
उदरगत करून घेवप खंय तांचो मुखेल हेतू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तरेत चडशे सरपंच उपसरपंच बिनविरोध. मायकलाचो पूत डॅनियल उपसरपंच. मया आमदार प्रेमेंद्राचो सोयरो दिलीप सरपंच. पिर्णा बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचो भाव संदीप सरपंच. चडशे पंचायतींनी आदल्याच सरपंचाचो शेक. मांद्र्या आदलो आमदार सोपटेन आपले अस्तित्व दाखयले. कळंगुटे आमदार मायकलूय एक्टिव्ह. आजोशी मांदूर आर्जीच. उत्तर गोंयांत चडशे सरपंच उपसरपंच बिनविरोध. आदल्या सरपंचांनी आपली जागा परत मेळयली जाल्यार कांय कडेन नवे चेहरे. राजकारणाची श्रीगणेशा करपी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो पूत डॅनियल लोबो परतचो उपसरपंच. मयेचो आमदार प्रेमेन शेटाचो सोयरो दिलीप शेट मयेचो सरपंच जाल्यार बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो भाव संदीप पिर्णाचो सरपंच. चडशा जाग्यार आमदारान आपल्या मर्जींतल्यांक सरपंच उपसरपंचाचो मान दिलो. आज बरें दिसता की ज्या तरेन गोंयभर आज 186 ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच उपसरपंचाच्यो निवडणुका जाल्यो आनी भारतीय जनता पार्टी सगळ्यान हायेस्ट 128 पर्यंत आमचो आज आंकडो पार जाल्लो आसा पंचायतींचो. त्यामुळे बऱ्याच सगळ्या भागा भितर पंचायती भारतीय जनता पार्टी जाल्ले आसा. अलायन्स पार्टनरांच्यो वेगळे आसात जाल्यार पण आमच्यो स्वताच्यो जाल्ले आसात. त्यामुळे बरेचशे पंचायती गोंयभर जे जाले तातूंत बरें सांगपाक दिसता. आजोशी मंडूर पंचायत अपेक्षे प्रमाण आर्जीन ताब्यांत दवरली. आदोशी मंडूर दोंगरेवेले जे लोक आसा तेंच्यांनी एकठांय जावन आयज जो सपोर्ट दिला जो तेंको दिला आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक हेच्या पयलूय जेन्ना व्हडलें इलेक्शन आसलें तेन्ना असोच तेंको दिल्लो आनी आतांय तसोच तेंको दिवन ही पंचायत घडिल्ली आसा. शिरसय सांतांद्र आनी अंजुण्या पंचायतींचेर अपक्षांचे राज्य. कळंगूट पंचायत जोसेफाची. पॅनल आहे सी बीजेपी बॅक पॅनल अशें हे सगळ्यांक पळय हे पावटी देर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज इनवॉल्ड रायट. हावेवर वी वर गिवन सपोर्ट बाय बीजेपी. पंचायत वेंचणुकेच्या निकाला वेळार बॅकफुटार दिसपी आमदार मायकल लोबो एक्टिव्ह दिसलो. चडशा पंचायतींचेर ताचो शेक. Our help will always be there for Kalangut Panchayat, not only Kalangut, all the panchayats. Whoever requires our help will be always there. आमचे इंटरफियरन्स केन्ना आसना. गेली 5 वर्सां 10 वर्सां आता आमदार आपणे सांगते की आम्ही इंटरफियर करता. वी डोंट इंटरफियर. सर बाकीचे दोन्ही पंचायती ऑन अपोजिट आले तुमचे कॅन्डिडेट सरपंच सगळ्या अपोज येयला सगळ्या कलांगूटचे कोणे अपोजिट फॉर्म भरून ना. सोपटेनूय आपले अस्तित्व दाखयतना मांद्रे मतदारसंघातल्या चडशा पंचायतींचेर शेक गाजयलो. प्रवीण आदलेकारान ताच्या मतदारसंघातल्यो सगळ्यो पंचायती राखल्यो. लोकांनी हेंचेर विश्वास दवरलेलो आसा. सदांच म्हणटालो कितें आमकां न्यू फेस दियात तुमी डेव्हलप करपाक आनी गांवचें डेव्हलप जातलें न्हू ते न्यू फेसूच जाय. कित्याक जे 20 वर्सां 25 वर्सां हेंच्यांनी कितेंच करूंक ना. आज 20 वर्सां हांगासर राज करून गेले आनी 20 वर्सां हांगासर खूब जाणांनी हांगासर पंचायतीन रावन एकूय कामां करूंक ना. ती कामां घडची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. कायदेशीर एक्सायज लायसन्स नासतना सिली सोल्स कॅफे बार कशें चलता काय म्हूण एक्सायज आयुक्तान बार्देस BDO कडच्यान रिपोर्ट मागला. एक्टिविस्ट आदवोगाद आयरिश म्हणटा जाग्याचो पात्रांव सर्गेस्त अँथनी दिगामा. ताचे उपरांत लायसन्स ताच्या घरकान्नीच्या नांवार ट्रान्स्फर जावंक शकना. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीची फामील हे बार कॅफे चलयता. फुडली सुनावणी 12 सप्टेंबराक. वादग्रस्त सिली सोल्स कॅफे आनी बाराच्या लायसनाची सुनावणी एक्सायज आयुक्ता मुखार आज जाली. आदवोगाद आयरिश रॉड्रिक्स आनी जागेच्या मालकाच्या आदवोगादान आपली बाजू मांडली. आयरिश म्हणटा पात्रांव सर्गेस्त अँथनी दिगामाच्या नांवार लायसन्स आसा. ताच्या मरणा उपरांत ते बायलेच्या नांवार ट्रान्स्फर जावंक शकना. गेले 1 वर्स हे बाराचो धंदो बेकायदेशीर चल्ला. License for over a year now is in the name of a dead person, which this is not permissible. So anyway, by the time the next hearing comes, the BDO will have submitted his report, and hopefully the town and country planning officials who are under much pressure to shield Smriti Irani, they will have to get their act together and finalize something about this inquiry, because it is pending for over 2 weeks with them, with the BDO, and I am told now the BDO has been last
2 days ago also transferred from MAPSA, so it will come before another BDO. जाग्याच्या पात्रावाचो आदवोगाद म्हणटा ताणें ताची बाजू मांडल्या. एक्सायज आयुक्ता मुखार फुडली सुनावणी 12 सप्टेंबराक. The owners of the premises filed my detailed reply substantiated by documents. During the course of the hearing, the complainant also pressed vehemently for the suspension of the excise license, but the authority was not impressed by such a request, and such a request was not granted. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. फुडल्या पावसा आदी PWDत बदल दिसतलो. सगळे जाग्यार घालूंक मातसो वेळ जाय. मंत्री जावन 4 म्हयनेच जाल्यात. रस्त्यावेली फोंडकुलां सब स्टँडर्ड रस्ते PWDचे जॉब असल्या इश्यूंचेर काब्राल थंडपणान हेड ऑन. सरकारान एकदा खात्याक बजेट पास केलें काय फायली परत खंय फायनान्शियल अप्रुवलाक धाडच्यो पडूंक जायना. It's going to take me time. See, it is not going to happen overnight. आणि PWD भितर I have just taken, this is my 4th month आता. But I'm sorry to say that I'm trying to improve the system, but it is taking time off. म्हणजे म्हाका टायम लागता. I thought it would be an easier. Electricity हांवें खुबशे इम्प्रूव केल्ले. आता PWD I'm trying to do, and I am confident I will do, but it take me time. आणि तूं सांगता पळय, ह्यो गोष्टी म्हणजे पयलीं जाल्ल्यो. बरोबर, I am not blaming you for that. पयर म्हणजे कोण तरी खरडता म्हण कितें काडपा लायलें. I told the contractor, I have suspended him. There is no doubt about it. but ताका पेमेंट केल्लो. So I तेजे पेमेंट रिकवरी करपाक आनी गव्हर्मेंटाक त्रास म्हणून I have made seen that the same contractor खरडून पोतून घातले. What else to do? आता हेजे फुडें आता कितें आसा तें सिस्टम करता मरे. निलेश बाब, पण तुम्ही फक्त कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लेम करतात. ताजेल ते काम सर्टिफाय करपी ऑफिसर तेच आसात न्ही तुमचे मरे. आता इफ आय स्टार्ट डुईंग आनी ऑल दॅट फाटले घेवन बसलो न्ही, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो आय एम गोइंग टू कीप not only one third party inspector, but I'm going to keep 2-3 if they are interested in working in Goa. आमचे लॅबोरेटरी पळयता म्हणून आमचे स्टाफ आसा, तुका खबर हांवें स्टेटमेंट केल्लो आसा. सो एवरीथिंग इज हॅपनिंग टुगेदर. सो आय एम थिंकिंग शॉर्ट स्टाफ म्हणजे प्रकरण आहा पळय, ताजेर म्हाका सांग. कारण तूं म्हणटा की सगळे जाण म्हणटा आमी इतले सगळे मनीस सरकारान भरून दवरल्यात की तुगेले गोंय केदें आनी आमगेले सरकारी कर्मचाऱ्यांची स्ट्रेंथ कितें. ताजे शिवाय तुमी इलेक्शना पयल्यान जर ते भर भरल्यात. आय नेवर सेड अबाउट नॉन टेक्निकल स्टाफ. ही PCE सोडून एक रेग्युलर PCE म्हजो आसा PWD. म्हजे CE 5 पोस्टां, तितल्या एकूय रेग्युलर CE ना. SC होल्डिंग CE. आज म्हजे कडेन SC 16 पोस्ट आसा, तितले 4 जाण आसा दॅट इज E होल्डिंग SC. असो सिस्टम कशें काम करप. एक गोश्ट जाली. आतां फुडें आतां हे रिटायर जाता 1-2 वर्सांनी म्हाका प्रोमोट करपाक SC करपाक मनीस ना. सो दीस इज हाय इनहेरिटेड. दीस हॅज फॉर इलेक्ट्रिसिटी मातशें जाग्यार घातलेलें हांवें. आतां हे पयलीं घालता. सी यू आर अकाउंटेबिलिटी कम्स वेन समबडी इज एट दॅट पोजिशन. Things will change before the next monsoons. Okay. Next monsoons it will be different. Provided ताका क्वेश्चन आसा. सी अल्टिमेटली म्हाज्या असेंब्लीन जेन्ना बजेट पास जाता पळय, इट हॅज टू बी गिवन टू द मिनिस्टर. बरोबर. एंड विदीन दॅट बजेट यू हॅव टू प्लॅन. आतां तितू फायनान्सांतले मनीस म्हाजे भितर येता. म्हणजे फायनान्साचे डिपार्टमेंटाचे JDA जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स, तेजे एंटायर स्टाफ म्हजे PWD आसा. सो वॉट एवर रोल दे हॅव टू डू एज फायनान्स दे आर डुईंग एट दॅट. परतून ते वयर वचप. सो आय हॅव टोल्ड CM दॅट ओके, बट इनिशियली लायट, उदक आनी रस्ते हे जर गोश्टी जर सारके ना जाल्यार आमकां आनी तोंड उरलां. आता कर्नाटक खेळांतूय आपलो फुडार करूंक शकता. पालकांनी भुरग्यांक खेळांतूय तेंको दिवचो म्हूण खेळा मंत्री गोविंदाचो उलो. म्हापशा धुळेर ग्रावंडार 18व्या गोवा पुलीस फुटबॉल कप सर्तीचें उक्तावण जालें. वर्सा फाटीं गोंयकारांक पुलिसेंत भरती जावंक उर्बा मेळची म्हूण खंय ही सर्त सुरू केल्ली. सर्तीची फायनल मॅच 8 सप्टेंबराक. बरेचशे आमी पळयताले इन द इयर 1968 बरेचशे गोंयकार म्हणू नाका की पुलीस भरतीक जावपाक खुबशे फाटी ओडटाले. आनी खास करून तांची घरची जी आशिल्ली ती थोडीशी मातशी फाटी काडटाले. आनी म्हणूनच भुरग्यां भितर एक एन्थुझिझम हाडपा खातीर, तांकां एक चार्ज करपा खातीर हे पुलीस फुटबॉल कपाचे कॉन्सेप्ट
त्या वेळारले बरेचशे बुजुर्ग आमचे पुलीस ऑफिशियल्स जे आसले, खास करून कोट करीनशे दिसता आमचे आदले पुलीस ऑफिशियल प्रभाकर सिनारी, आणि म्हणूनच आज ती परंपरा चालू दवरलेली आसा. खास करून आज पेरंटाच्या मनात भितर एक भिरांत पसरलेली आसा की खेळून प्रॅक्टीस केले नंतर आज आमचो भुरगो खंय पावतलो. पण हांव एकूच गोश्ट परत एकदां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, तो भिरांत जो आसा तो पयस करून दवरचो, कारण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हॅज गिवन द मच मोर इम्पॉर्टन्स टू द स्पोर्ट्स, आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय सुद्दां स्पोर्ट्स मळाचेर डेव्हलप जाता. Police forces have always been contributing a lot to the development of sports and various games. Many police personnel have made their marks. So it is the idea that police should come forward, contribute to the sports persons, and in fact Mission Olympic, which has been announced by the Prime Minister, that also say that we should be aiming for the Olympics so that. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.